ह्या स्टार्साचें नांव आसा ऑक्टावियन स्टार्स. ही दोनूय स्टारां पोर्चुगलाक लोक कसले यूज करतात. म्हणजे स्पेशलिटी कितें ते? स्पेशलिटी ऑफ पोर्चुगल पीपल इज ऑक्टावियन स्टार्स. ओके. ते म्हणटात की ते लाक गिवर्स. लक गिवर्स. ताका एंड्स चड आसता. या हे 8 सो इट कॉल्ड 8 पेटल्स स्टार. बिकॉज ऑफ दॅट इट इज कॉल्ड ऑक्टावियन स्टार. या आतां आमचें हें एक एक्झिबिशन फ्रॉम 11 डिसेंबर स्टार्ट केल्लें आमी. सो तें आतां टील पयलीं आमी 15 डिसेंबर पर्यंत दिल्लें. पूण आयज मॅडम प्रितीन म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या सॅटर्डे आनी एक दीस वाडोवन. सो अप टू सॅटर्डे आमचें हें एक्झिबिशन चलतलें. आनी जर कोणाक घेवपाचें आसा प्युअर इको फ्रेंडली ते येवंक शकता. नाजाल्यार म्हाका कॉल करून ऑर्डर दिवंक शकता. हांव ती डिलिव्हरी दिता. म्हजो नंबर आसा 91463856. लिया रॉड्रिगीस. एक क्रीब आसा ते फोल्डेबल अशें एक फोल्ड करपाक जाता. काडलें मागीर तुका अशें डिसमेंटल करून दवरता आसतना तो अशें दवरूंक मेळटा. हे हँडमेड घरात केले सगळे. घराच. इवन स्टार्स आसा ते सगळीं घरा केल्ली. बॅम्बू स्टिक्स धाग्यांनी म्हणजे सुतान बांदून आनी तेचे पळय पेपर्स आसा पेपर्स आसा ती नॉन टॅरेबल पेपर. आनी ही पेपरां तुका आतां समज डास्ट बा चड लागना जशी ती 3-4 वर्सां कांयच जायना. आसा तशी उरता पेपर. आनी तेंची फ्रेम आसा ती लोकां कडेन 10-12 वर्सां निघून जाली तशीच आसा. कित्याक बॅम्बू आसा तो आमचो 3 तरेचो आसता. एक नंबर 1 आसता तो आमी पांटल्यांक बा यूज करतात न्ही तो. आनी हांव तो यूज करता पांटल्यांचो तो. आनी ती बांदता आसतना धाग्यान बांदता. ती सरी घेवन पिड्यांनी तें बूल आनी कितें ती केली जशी ती रोखडी पाड जाता. आनी दोरयो बा बांदल्यो जाल्यार हें तुका सारकें फिनीश धाग्यान तुका सारकी फिनीश येता. आनी दे आर प्युअर इको फ्रेंडली. सगळे इको फ्रेंडली सगळं वा. आणि घरा कोण हेल्प करता तुका काय तुमी एकली करता? सगळें इवन कटिंग ऑफ बॅम्बू तुमी एकल्याच करता आणि कोण सपोर्ट करीना? कोण ना. रावता खंय तुमी? हांव एक्चुअली ओरिजिनली फ्रॉम राया. लग्न जालां दिवाडे. पूण आतां सद्याक आमी रेंटल प्लेस दिवाडेर हिंगा पिलार रावतात. या कितल्या वर्सांच्यान तुमी हे करता? फ्रॉम 2009 कितें जालें म्हाका ही सदांच म्हजी एक इच्छा आसली. आनी म्हाका भुरगेपणारसून आमचे राय आमी दोतनीक वयतात न्ही थंय आमकां आमचो फादर फ्रांसीस मिरांदा म्हूण एक पातकूर आसलो. तो आमकां सगळ्या भुरग्यांक ते 24th नायट स्टार कॉम्पिटिशनान भाग घेवपाक दितालो. आनी तेन्ना म्हाका ही स्टार कॉम्पिटिशनान भाग घेवपाक तेन्ना खूब आवड ना कोण करून दिनासलो. आमची मामाय आसली जोसेफिना मेंदेस. ती सदांच मागीर आमचे कामाक आसात तांकां गोरवां कडेन कामाक आसात तांकां घेवन ती म्हाका बेश्टी सुमली बांदून ती फोल मारून दिताली. आनी आमची एक माद्री म्हण आसली ती तें हें करपाक तो ग्रोथ आसता तो करपाक ती पेटांनी दिताली. मार्जेप म्हणटाली तिका. सो ती तें ग्रोथ करपाक दिताली. आनी त्या हेजेर मागीर ती करून व्हरप. आनी म्हाका सगळीं मागीर घरचीं आसा ती म्हणटाली लास्टाक सावन फर्स्ट प्रायज घे आनी यो. तूं तें फक्त नांव पाड करूंक वयता म्हणटाली. अशें करून जेन्ना हांव लग्न जालें लग्न जातूच म्हज्या मिस्टराक सांगलें 2009 तेन्ना हांवें म्हणलें ह्या वर्साक म्हणलें आमी आतांनी आमच्या बॅम्बू स्टार करया. जाता ते तरेन आमी असलें व्हडलें एक स्टार केलें तातूंत आमी
सक्सेसफूल जाली कशें बांदपाचें तें गमून येयलें. नेक्स्ट इयर काडलें आनीक 7 केली तेन्ना म्हजो नेव्यू स्नोगन तो ल्हान आसलो तेन्ना बाबूलो. सो ती आयली, तो पळयलो आनी ताणें आपल्या मामा बाबाक सांगलें आपल्याक जाय, बाबा वॉन्ट द स्टार्स म्हणून. सो दुसऱ्या वर्साक ताका एक केलें पयलें. मागीर आमचें तिमान आसलें कितें म्हूण आतां पयरूच हालीं मेलां तें. सो तें म्हणपा लागलें चेडवा ताका केलां तें आपल्याकूय करून दी. आनी तेज्यो 3 चलयो आसल्यो लग्न जाल्ल्यो. तूं करून आपल्याक 4 स्टारां हाड म्हणपा लागलें. ह्या रितीन बिझनेस वाडत गेलो. हय म्हणजे हांव तेन्ना बिझनस अशें न्ही, फक्त बेश्टी एक टायमपास अशें म्हणून. सो ताकाय करून दिलें. तुजी ती बरी दिसता म्हणपा लागलें. मागीर ताणें म्हाका केलां म्हूण म्हाका पयशे दिले आनी म्हाका म्हणपा लागलें फुडल्या वर्साक म्हणपा लागलें तूं कर आनी वीक म्हणपा लागलें, कित्याक तुका देस्पेजाक सुट्टलें म्हणपा लागलें. कारण हांव दिवाडे इस्कॉलान एज अ क्लार्क काम करतालें, पूण तेन्ना म्हाका सॅलरी फक्त 500 रुपया आसली. आनी ते एज अ क्लार्क सगळें काम करून घेतालें. पूण जेन्ना तो पोस्ट रेगुलरायज जालो तेन्ना पर्यंत तेणी म्हाका कांयच दिनासतना तुजो पारेकर मेलो म्हणून फटयलें. आनी म्हज्या नांवान डायसेशनान पयशे देखून घेवन खायले 15 लाख. पारेकरान मरचे पयलीं सांगलें तें. मागीर तेणें म्हाका म्हज्या तिमानान म्हाका एनकरेजमेंट दिलो. तूं चेडवा म्हणपा लागलें इन्स्टारां कर आनी फुडें वच. इन द इयर 2018 म्हज्या एका फ्रेंडान हांवें 2018 हिंगा परत तशेंच एक्झिबिशनाक घातलें मिनिस ब्रगन्झान. तेन्ना म्हज्या एका म्हजो फ्रेंड अमर पी सावंत ताणें म्हाका सांगलें फेसबुकाचेर म्हणपा लागलो बागा 120 स्टार्स जाय म्हण येयल्ले आसा. आनी ताणें म्हाका कॉन्टेक्ट डिटेल्स धाडल्यो. पूण तांकां 4 दिसांनी ती स्टार्स जाय आसली 120 पीसीस. सो हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केलें आनी 4 दिसां भितर तांकां ती 120 स्टार्स करून दिली. आनी उपरांत आनी ते म्हाका पयलें म्हणपा लागलें ना तशी उरनात ती. हांवें म्हजें म्हणलें गॅरंटेड स्टार्स. सो तांकां तो म्हजो बावर लायक जालो आनी बागा आसा सालूसीन ताका तो इतलो लायक जालो म्हजो बावर आनी तेणें काडलें आनी म्हजे लायक कितें स्टॉक आसलें तितलें त्याच टायमार घेतलें आनी म्हाका तेणें टील डेट आपलीं कामां करपाक स्टारांची ऑर्डर्स दिवन ताणें म्हाका 100-200 अशें करून फुडें वचपाक हें दिलें. आतां पर्यंत ताणें आपली सगळीं नियरली 200 स्टार्स सालूसिनान रीड्रेसिंगाक दिल्यात. तेजे आतां इतल्या वर्सांच्यो देखून फ्रेंड्यूय तश्यो आसात. न्यू इयर मेरेन तेजे उपरांत तुमी कितें करतात? ताजे उपरांत तशें कांय काम पयलीं हांव दिवाडे स्कुलांत कामाक आसलें म्हूण सांगलें, पूण तेणी म्हाका फटोवन कामाचे भायर घातलें. हॉटेलान भायर काडलें? हय. डायसेशनान म्हाका फटयलें सारकेंच. डिपार्टमेंटान? ना डिपार्टमेंट न्ही, डायसेशन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन. फादर झेफरीन आनी फादर जिजसान म्हाका सारकें फटोवन म्हाका स्ट्रोक काडून तेणी म्हाका पॅरलायज केल्लें, पूण म्हाका देवान सांबाळलें आनी तेणी म्हज्या पयशे देखून आयले.